फोंडेच्या बार्देश बाजारातले सामान बिल्डिंगेच्या मालकान बाउन्सरांक हाडून बळजबरीन भायर मारले. सुपरमार्केटाक कुलूप मारले. सुपरमार्केटाच्या भाड्यावेल्यान कोफू जावं. मिनीन ट्रेड सेंटराचो मालक जोसेफ फर्नांडिसाचेर खर कारवाय करची म्हणून बार्देश बाजाराचो चेअरमॅन धर्मा चोडणकार मागता. प्रकरण फोंडे पुलिशे मेरेन पावलां. फाटले कितलेशेच म्हयने भाडे दिवंक नाशिल्ल्यान आपणे सामान भायर काडले म्हणून फर्नांडीस उलयता. फोंड्या मिनीन ट्रेड सेंटरांत आशिल्लो बार्देस बाजार शेनवारा बिल्डिंगेचो धनी जोसेफ फर्नांडिसान फोडलो अशी कागाळ बार्देस बाजारांत फोंडे पुलिसांत केल्या. शेनवारा सकाळीं गुंडांनी बाजारांतलें सगळें सामान काडून भायर उडयलें अशें चेअरमॅन धर्मा चोडणकारान सांगलें. पुलिशेंत कागाळ करूनय कांयच कारवाय करूंक ना असो आरोप तांणी केलो. ताणें इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन केलां आनी एक सायड आमच्या बाजाराची ब्लॉक केल्या आनी हें दिना म्हणून ताणें ना त्यो गोश्टी करपाक सुरू केल्यो. आमचे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तोडलें, एसी आमच्यो फोडल्यो, एसी कनेक्शन तोडलें. भर मेच्या म्हयन्यांत गरमेच्या दिसांनी हें सगळें केलें आनी सगळे तरेन लोकांक त्रास केलो आनी असो त्रास करून थंय आमकां आमच्या बिझनेसाक मार दिलो. फाटले कितलेशेच म्हयने भाडें दिवंक ना म्हणून सामान भायर काडून दुकानाचो ताबो घेतलो अशें बिल्डिंगेचो धनी जोसेफ फर्नांडिसान सांगलें. बार्देस बाजारात 15 महिन्याची भाडे फारीक करूना, साधारणशे 9 लाख रुपया आणि मेंटेनन्स चार्जीस साधारणशे 3 लाख. हे 15 महिने झाले हे फारीक करना आणि इलिगली तांणी आमचो एक एग्रीमेंट टर्मिनेट केला, विच वी हॅव ब्रॉट टू देअर नोटीस. आम्ही ताजे नोटिसा काढला की हो इलिगली त्यांनी एक एग्रीमेंट टर्मिनेट केला. ऑन दोज बेसीस आम्ही तांकां लीगल नोटीस धाडल्या आणि आम्ही तांकां सांगलेलें इन द लीगल नोटीस की आम्ही पोजेशन हे प्रॉपर्टीज आमचे परते घेतले. वी वर फोर्स्ड हाका लागून टू टेक द फिजिकल पोजेशन ऑफ दिस माय प्रॉपर्टी. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. जुवे तिसवाडीचे लोक प्रादेशीक आराखड्यात बदल करचो म्हणून मागतात. ह्या प्लानात सांतिस्तीव चर्चीच्या हुमऱ्याक तेकून रस्तो वता. ताका लागून चर्चीकूच धोको उप्रासला म्हणून फादर डॉमिनिक सिकेरा मिडियाकडे उलयलो. गांवचे लोक म्हणटात प्रादेशीक आराखडो 2011ची अधिसुचोवणी रद्द करून तो बदलचो. गांवच्या लोकांनी ही मागणी घेवन नगर नियोजन खात्याक आराखड्यात बदल करचो म्हणून सुचोवणी केल्ली. टावन प्लॅनर आनी सरकारान कांयच प्रतिसाद दिलो ना म्हणून जुवेकार बोळा मारतात. The scrapping or the deletion of the proposed 10-meter wide road at Santisteva Church in the regional plan 2021. Santisteva चर्चीच्या मुखार उमऱ्यान फिरगोजीच्या उमऱ्यान भायर सरता त्या उमऱ्यार 10 मीटर रोड पास केल्लो आसा रिजनल प्लॅन 2021. जरी तर हो रस्तो 10 मीटर रस्तो जरी तर फिरगोजीच्या सारको मुखायल्यान वेता जाल्यार आमकां सगळ्या लोकांक सुरक्षा ना. ते सायडीन 10 मीटर रस्तो गेलो जाल्यार लोकांक सुरक्षा ना. जी कोण देवान भक्ती करूंक येता तांकां सुरक्षा नाची ना. उणेच म्हटल्यार 300 लोकांनी एकठांय जावन ग्राम सभा वचून स्पेशल ग्राम सभा घेवन आमी रेझोल्युशन पास केला. रेझोल्युशन पास करून अशें आमी बरयलेलें आसा आनी ह्यो कॉपी सगळ्या ऑफिसांक आमी धाडलेल्यो आसा. The Gram Sabha unanimously resolved to delete the road passing through the Santisteva Church in survey number 1, which is shown in the regional plan 2021. हे रेझोल्युशन करून बसून आमी धाडलें म्हणल्यार कसलोच जबाब आमकां मेळूंक ना. ताका आमी निवडून ताका ह्या लोकांनी ताका हाडलेलो आसा, निवडून हाडलेलो आसा ताका. म्हणटच आयज हांव तेजे लागीं विनोदी मागता की तो हावजान आसा ती पळय ताणें तो मुद्दो वयर काडचो आनी आमचो गांव राखचो म्हणून सांगता. रिवणाच्या त्या शाळेंतल्या भुरग्यांक मेळूंक निमणे शिक्षण मंत्री पर्रीकाराक मुहूर्त मेळ्ळो. एचआयव्हीची बाधा जाल्या म्हणून बोवाळ जाल्ल्या रिवणा शाळेंतल्या त्या भुरग्यांक शिक्षण मंत्री पर्रीकार शेनवारा वचून मेळ्ळो. सरकार सदांच तांचे बरोबर आसतलो म्हणून तो उतर दिवन आयला. म्हयनोभर वाद चल्ल्या उपरांत शिक्षण मंत्र्याक थंय वचूंक पयलेच फावट मुहूर्त मेळ्ळो. भुरग्यांनी मनांत कसलोच दुबाव दवरिनासतना उमेदीन रावचे म्हणून पर्रीकारान तांकां 4 उतरां सांगलीं. रिवणाचे शाळेंत एचआयव्हीची बाधा जाल्लीं भुरगीं आसा म्हूण कांय पालकांनी वाद केल्ल्यान बोवाळ बडिल्लो. गोंयभर हें प्रकरण गाजलें. स्कूल म्हणटा शाळेंत तसलीं भुरगीं ना, आशिल्लीं तांकां दुसरे कडेन धाडलीं. तरीकूय कांय पालकांनी आपल्या भुरग्यांक शाळेंतल्यान काडलींच.
म्हयन्याभरा उपरांत शिक्षण मंत्र्याक थंय वचूंक म्हूर्त मेळ्ळो. कुडचड्यार फायर स्टेशनाच्या उद्घाटनाक गेल्ले कडेन शिक्षण मंत्री पर्रीकारान सोमतीच रिवणां फावट मारली. त्या भुरग्यांक 4 गजाली सांगल्यो. खबर नाशिल्ले हे हांगा घर आसा म्हणून मेळपाक मुद्दाम आयलो इतलें सांगपाक की गोंय सरकार तुमच्या बरोबर आसा. अडचण कितें आसा जाल्यार आमकां सांगा. आमकां तशी बाकीची गोंयची भुरगीं तशीच तुमी आमचीच भुरगीं. त्यामुळे आतां जशी आसतात तशीच आसत रावा. अडचण आयली जाल्यार केन्नाय आमकां सांगपाक हरकत ना. मुद्दम तुमकां मेळपाक आयलो. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. कला अकादमीत 2-2.5 वर्सां भितर 1,500 लोकांक बसपाच्या तांकीचो नवो ऑडिटोरियम उबो जातलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हें उलोवन दाखयलां. कला अकादमीच्या राज्यस्तरीय भजन सर्तीच्या सुवाळ्यांत तो उलयतालो. सर्तीचे पयले इनाम धारगळ भजनी मंडळान उखल्लें. दुसरी सुवात साकोड्ड्यां, तिसरी सुवात मोर्ले भजनी मंडळाक मेळ्ळा. नव्या ऑडिटोरियमाच्या कामाक डिसेंबर म्हणल्यार सुरवात जातली म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. फुडल्या 2-2.5 वर्सां भितर एक नवें ऑडिटोरियम कला अकादमीक मेळटलें. जातूंत भितर कॅपॅसिटी कितली 1,500 ते 2,000च्या मदीं कॅपॅसिटी आसतली. फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यांत ताजें फायनलायझेशन सगळें जावन ताका टेंडरींग जावन केन्ना तरी डिसेंबर नाजाल्यार जानेवारी काम सुरू जातलें. राज्यस्तरीय सर्तीक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. जैतिवंत भजनी मंडळाक मुख्यमंत्र्यान इनामां भेटयली. नाम आठविता रोपी, नाम आठविता, नाम आठविता, नाम आठविता, प्रगट पधारा गोविंदा रे तुझे ध्यान लागो. गोपाला रे तुझे ध्यान लागो. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.